प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 7वी चीट 40 ते 53 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. ही उतरां आयकून कांय जाणांनी म्हळें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हळें, होच तो ख्रिस्त. पूण हेरांनी म्हळें, ख्रिस्त गालिलियांतलो येवपाचो ना अशें न्हय. ख्रिस्त दाविदाचे संस्थींतलो आनी दाविदाच्या बेतलेहमा नगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तक सांगिना. अशी तांचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका दवरूंक सोदताले, पूण कोणेच ताचेर हात घालूंक ना. जुदेवांच्या वडिलांचो अणभावार तेन्ना चौकीदार मुखेल याजनिकां आनी फारिसेवां सरशीं परतून गेले आनी तांकां म्हळें, तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हळें, हो मनीस उलयता ते भाशेन कदीच कोण उलोवंक ना. फारिसेवांनी तांकां जबाब दिलो, तुमी फसवल्यात कितें? वडिलांतल्या आनी फारिसेवांतल्या कोणे तरी ताचेर बावाट दवरलो म्हूण आसा. पूण ही जात शास्त्राची ओळख नासलेली, शिराक पडलेली. तांचे मदल्या एकल्या जेजूशी आदीं आयिल्लो त्या निकोदेमान तांकां म्हळें, एका मनशाचें पयलें आयकल्या बगर आनी तो कितें करता ताची ओळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत. तांणी म्हळें, तूंय बी गालिलियाकार कितें? चवकशी करून पळय, आनी एकलोय प्रवादी गालिलियांतलो उपजो ना म्हूण तुका कळोन येतलें. ते आपल्या घरा पोत्तले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी पळयता की जेजू एकूय उतर उलयना. 40 ते 53 वर्ड पर्यंत आमी जेजूक एकूच उतर उलयना. पूण आयच्या शिवर्तमानान आमी पळयता की फारिजियो उलयतात, जो लोक थंयसर जेजूक आयकतालो तो उलयता, आनी ते चौकीदार मुखेल आदनीक ते उलयतात, आनी सगलो लोक जेजू वयर कितें म्हणून पळयता. आनी त्या लोकां मदें थोडो लोक जेजूचेर भावार्थ दवरता, थोडो लोक जेजूचेर भावार्थ दवरिना, थोडे लोक जेजूक जेशी मारूंक सोदतात. हे फारिजियो जेजूक जेशी मारपाक तयार आसलेले, ते सगळे तयारी कोत्ताले. आनी फारिजियो लोकांनी चौकीदार मुखेल आदनिकांक जेजू कडेन धाडलेले ताका भुणकुणीन घालपाक. पूण जेन्ना त्या लोकांनी, ह्या चौकीदार लोकांनी जेजूचें उतर आयकलें, तेय तांचें मन बदल्लें आनी ते जेजूक भुणकुणीन घालिनासतना ते परतून फारिजियो कडेन येयले. भाव भयणीनो, आतां आमी 2000 वर्सां जावन जेजू ह्या संवसारान येवन गेलो परत. आतां आमी आसात आनी आमी आतां जे देवाचें उतर आयकता. आमी खंयच्या लोकां मदें आसा? आमी फारिजियो? आमी ह्या चौकीदार मुखेल आदनीक भाशेन? हो आमी ह्या लोकां भाशेन? खूब लोक ह्या संवसारान आसा. कितलो लोक उलयता, ओय जेजू कोण? जेजू कोण तो खरेंच देव तो म्हणून. थोडे लोक कितें करतात फारिजियो भाशेन, जेजूक मारूंक सोदतात, जेशी मारूंक सोदतात. आनी तांच्या मदें थोडे फारिजियो जे आपलें मन बदल्लां, निकोदेमासा भाशेन, हो ह्या चौकीदार मुखेल आदनिका भाशेन तांचें मन बदलून ताणें जेजूचें उतर आयकलां, तांची मनाची नोरसोन्नी केल्या. आतां तांचो भावार्थ वाडला. आमी खंयच्या मदें आसा? आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, इतलो लोक उलयता. हे मुखेल आदनीक, चौकीदार मुखेल आदनीक उलयतात, फारिजियो उलयतात, लोक उलयता, निकोदेमास उलयता.
आनी थंयसर शीस बी आहात जे तांची त्या लोकांनी आपले जेजूचें उतर आयकलां. आमी ह्या वेळार खंयच्या जाग्यार आसा, आमी कोणा भाशेन आसा, भाव भयणीनो, हो जेजू जावन आसा देव. आमच्या मोगा पासत ह्या संवसारान आयलो, खुर्सार मेलो आमचे पासत. ताणें आमचे सगळे कोश घेतले, सगळे आमची पातकां घेतली, सगळे आमचे शिराप घेतले, आमचे सगळे पिडा घेतली आनी आमकां स्वर्ग उक्तो केलो. खरेंच आमी सदां देवाचें उतर जें आयकता, खरेंच आमच्या मनान, आमच्या काळजान रिगून आमी दिसपट्ट्या जिवितान कोत्ता काय, ओ आमी फकत हें देवाचें उतर आयकता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी पोत्तून 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 देवाचें उतर आयकता, एके भाशेन आमचें कितें जाता, आमची एक हॅबीट जाता, आमची एक डिसिप्लीन जाता. देवाचें उतर आयकोंक, त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत सारूंक ना तर आमी फकत आयकता आनी आमच्या कानान एका कानान आयकता, दुसऱ्या कानान तें सोडटा आनी आमकां जें कोत्ता आमी आनी जें आमी करीत आयल्या तेंच आमी कोत्ता. आमी फकत जेन्ना करूंक जाय कितें देवस्पण आमी फकत धन कोत्ता. आमचें जिवीत केन्नाच बदलोंक ना. आयज जेन्ना ह्या शिवोर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, हें देवाचें उतर, ही जी बरी खबर जेजूची, हें जें जेजून आमचे पासत खुर्सार केलां, तें आमच्या मनान, आमच्या काळजान रिगून हें सदां दिसपट्ट्या जिवनान आमी हें करूंक, हें आमचें जिवीत आमचें बदलूंक, खरेंच आमी जेजूचे पाटलादार जावपाक आनी जें जेजून आमकां घडोवन हाडलां आपल्या मरणा वरवीं, आमकां ह्या जिवितान भोगूंक आमी फुडें सरोया. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना खरेंच देवाचें उतर आमच्या काळजान, आमच्या मनान, आमी दिसपट्ट्या जिविनान आमकां पोत्तून पोत्तून तें आयकोन आमी पाळटा, तेन्नाच की आमकां हें क्रिस्ती जिवीत, हें देवाचें जिवीत आमी भोगून पावता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, ही आमचें मनाची नोडसणी करुया, हें देवाचें उतर पोत्तून पोत्तून आयकून आनी हें देवाचें उतर आमी पाळुया. आनी खरेंच ही बरी खबर जेन्ना आमकां हें जैत मेळटा, देवाचें उतर आमच्या जिवितान भोगून आमी हें जैतिवंत जिवन जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आमी फुडें सरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता तुमकां सगल्यांक. गॉड ब्लेस यू.